सो गायज हांगसर हांव सेटअप करतालें फूल प्लांटेड टँक. हांवें सीड्स ऑर्डर केल्ले एमेझॉन ॲपाचेर. सो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करुया सक्सेसफूल जाता की ना ते. आनी हांगसर हांव 2 टायपचे स्टोन यूज करताले. ते बीन कन्स्ट्रक्शन सँडान आसता तेच हांवें यूज केला. सो हांगसर हांवें 2 टायपची सँड यूज केल्या. एक आसा कन्स्ट्रक्शन सँड आनी दुसरी आसा ती ब्लॅक सँड. ती हांवें बाय केल्ली. सो दोनूय मिक्स करून हांगसर हांव यूज करतालें. स्टेप बाय स्टेप पळोवंक गावतलेंच तुमकां. कंटिन्यू रावात आनी सक्सेसफूल जाले की ना ते सीड्स ते बीन पळयात. सो हांगसर हांवें भरपूरशे, कारण म्हाका माउंटन टायपचो लूक दिवपाचो आसलो, तेका लागून हांवें हांगसर भरपूरशी सँड यूज केली, जशें की तुमी पळयताच. तेज्या मागीर हांवें ती लेवलूय प्रॉपर करून घेतली. आनी हे जे कोकोनट शेल पळयता ते बीन हांवें घराच रेडी केल्या. ते बीन तुमकां तेचेर व्हिडिओ जाय जाल्यार ते बीन तुमी म्हाका कमेंट करून सांगू शकता. ते बीन तुमकां हांव दिवं शकता व्हिडिओ. सो माउंटनाचो म्हाका लूक दिवपाचो आसलो. तेज्या मागीर हे हांवें 2 शेल्स एड केले आनी तांकां कवर करपाक परत एकदां सँड घातली. तेज्या मागीर हे जे ग्रेवल्स जे पळयता ते बीन कन्स्ट्रक्शन सँड आसता, भितरूच आसता, ते बीन हांवें यूज केल्या दोनूय सायडीन, कारण म्हाका नॅचरल लूक दिवपाचो आसलो. आनी सीड्स ऑर्डर केल्ले सो ते नॅचरली दिसतले. आनी ही एक्वा सॉयल आसा ती हांवें बाय केल्या. सो एक्वा सॉयलीन फूल कवर केला हांगसर हांवें तो माउंटन केला तो. तेज्या मागीर जे कोकोनट शेल आसले तेजेर हांवें स्प्रे केलो, उदकाचो स्प्रे केलो आनी एक्वा सॉयलचो पावडर करून एड केलो, कारण तेजेर सॉयल उरनासली तेका लागून तशें यूज केलें. तेज्या मागीर स्प्रे केलो फूल एक्वा सॉयलीर, कारण सेटअप जो करताले हांव तो एक्वा सॉयलीचेरूच फकत करताले. तेज्या मागीर तेजे तुमकां सीड्स दिसता ते हांवें एमेझॉनान ऑर्डर केल्ले, जशें की तुमकां सांगल्यात पयलीं. आनी ते बीन मागीर घातले भितर एक्वा सॉयलीर. सो लेट्स सी की तो सक्सेसफूल जाता की ना तो. आय होप सो. तेज्या मागीर बरो कवर करूंक जाय फूल. सो गायज हो जो लूक पळयतात तो आसा 10 दिसांनी. 1-2 सीड्स ग्रो जाल्ले, बाकी सीड्स तशाक तशेच आसले, कांय ग्रो जानासले. फकत 2-3 अशे सीड्स ग्रो जाताले. पळोवंक शकता तुमी, दिसतलेच तुमकां. तेज्या मागीर हो जो लूक आसा तो 20 दिसांनी. कांयच ग्रो जावनासले, तशेंच 2-3 ग्रो जाल्ले तशेंच आसले ते. बाकी तेका बारीक बारीक फंगस बीन येवपाक स्टार्ट जाल्लो. सो गायज हांव तुमकां सजेस्ट तर अजिबात करिना की हे सीड्स तुमी सेटअप करूं शकता म्हणून, कारण म्हाजे अनसक्सेसफूल जाले. सो हांव तुमकां सजेस्ट अजिबात करिना.